नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर परिस्थिती कितें आहा कोविडाची सगळ्यांक खबर आहा आनी काल जी आरोग्य मंत्र्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत तर तांणी स्पश्टपणान सांगलें की बेडी फूल जातात, पेशंटांची संख्या वाडत आसा आनी चवथी उपरांत आनी वाडपाक शकता. सो ताका लागून खूब जाण कोवीड सेंटराक भिवन हॉस्पिटलांत जर वचचें पडलें जाल्यार वचूंकच जाय भलायकी बिगडली जाल्यार. पूण कोवीड सेंटराक आनी नाका, घरा कडेन रावया असो चडशा गोंयकारांचो कल आसा. पूण घरा कडेन रावतगीर आमची जबाबदारी कमी जाता काय जबाबदारी वाडटा आनी घरा कडेन रावतगीर कितें कितें घडटा आनी कितें कितें काळजी घेवपाक जाय. आज आमचे बरोबर दोन अशे गेस्ट आसात. एकाचें होम आयसोलेशन आज सोंपता, दुसऱ्यांचें सोंपलां. एक दोतोर, दुसरे जर्नलिस्ट जे ह्या पुराय प्रक्रियेंतल्यान गेल्यात आनी ते आपले अनुभव शेअर करतले. हांव सगळ्यात पयलीं आसात आमचे बरोबर डॉक्टर रेवा दुबाशी. डॉक्टर वेलकम टू द शो. ती स्वता पॉझिटिव्ह जाल्यो, तातूंतल्यान भायर सरल्यो आनी त्याच बरोबर त्यो फोंडा IMAच्यो सचिवय आसात. आनी दुसरे आसात आमचे बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, जांचो आज होम आयसोलेशनाचो लास्ट दीस. सर, वेलकम टू द शो. हांव सुरवात सामकी साद्या प्रश्ना वयल्यान करता. डॉक्टर, पेशंटाक जेन्ना चेक करतात किंवा सुचोवणी करतात, प्रिस्क्रिप्शन दितात तेन्ना एक अनुभव आसता. आपुणूच जेन्ना पेशंट जाता तेय बी अशी व्हायरसाचे जाचे विशीं अजून आमकां पुराय माहिती ना, हो एक वेगळो अनुभव. सो हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स आनी वॉट पीपल नीड टू अंडरस्टँड वेन दे आर गोईंग थ्रू दीस प्रोसेस? I had examined a patient who later we came to know की तो कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ली म्हणून. अँड एकदा ती पेशंट पॉझिटिव्ह म्हणून कळल्यानंतर आय वॉज आस्क्ड टू बी इन आयसोलेशन फॉर 5 days. कारण केन्नाय तुमी एका पॉझिटिव्ह पेशंटाच्या जेन्ना कॉन्टॅक्टान येता तेन्ना इमिजिएटली तुमचो टेस्ट करना. 5 दीस तुमकां आयसोलेशनान दवरून मागीर ताज्या नंतर, कारण तो नेगेटिव्ह येवंक शकता, 5 दिसान आयसोलेशनान दवरून मागीर तो तुमचो टेस्ट करता. पूण केन्नाय मनीस जेन्ना टेस्ट बीन करपाक वता, वी आर प्रिपेर्ड बट वी आर नॉट प्रिपेर्ड मेंटली. So even when my husband he kept the phone down and told me you are positive, I was like, मुझे उलयता काय म्हणून कळ्ळें. The test was about me but I couldn't believe it, and then I was like reconfirm it whether it has really come positive. But the first कितें म्हणटा अशें that grief cycle, the first thing is denial, and that especially with COVID प्रत्येक जण is in that phase of denial for a long time की this is not work, report सारको ना, something has gone wrong, and we take little time to come out of it from that denial to acceptance. पूण जितल्या बेगीन आमी ते येता तातूंच्यान भायर आनी आमी एक्सेप्ट करता की ओके आय एम कोविड पॉझिटिव्ह आनी आतां हांवें लोक कितें म्हणटले, सोशल कितें स्टिग्मा जातलो, हाजो कितें आनीक कसले शेजारी कितें म्हणटले, आनी कोण कितें म्हणटले, कोण ब्लेम करतलो, हाजो विचार करण्या येवजी इट इज बेटर दॅट आतां ओके इफ आय एम पॉझिटिव्ह नाव आय शुड नॉट गो इन टू कॉम्प्लिकेशन्स. सो हाज्या खातीर म्हज्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर हांवें कितें करपाचें, हाज्या बद्दल मनशांनी तयारी करपाक जाय, रादर दॅन ना हांव पॉझिटिव्ह ना हांव बेठोच घरा आसा अँड ऑल दोज कायंड ऑफ डिनायल्स दॅट वी गो थ्रू. संजय बाब, तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? जनरली आमी असो अनुभव विचारतना कितें तरी बरें जाल्ल्या भशेन विचारतात, पण सद्याच्या काळाक अशी परिस्थिती आसा की हे अनुभव विचारचे पडटा आनी म्हाका दिसता ह्या अनुभवांतल्यानच एज अ सोसायटी, एज सिटीजन्स वी वील मूव फॉरवर्ड. सो तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? 17वो दीस आज सोंपता. सो हाव वॉज दीस होल थिंग? आनी एक फ्रॉम फॅमिली पॉयंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एक मनीस जेन्ना घरांत पॉझिटिव्ह जाता तेन्ना फॅमिली कशी मॅनेज करता, कोप अप करता? वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? हय, एक्सपिरियन्स सांगता म्हणजे पयली ज्या दिसा आमी टेस्ट केली तेन्ना आमी 5 जाणांची टेस्ट केली, की हांव, म्हजी बायल, 2 भुरगीं आनी आई म्हजी. सो 5 हांव आनी म्हजे चली. डॉक्टर रेवान आतां म्हटलें तशें की आमी टेस्ट करून, एंटीजन टेस्ट करून घरा पावले आनी वी वर जस्ट हॅविंग अवर ब्रेकफास्ट आनीक सकाळी गेल्ले आमी आनी फोन आयलो की संजय ढवळीकर तुमी तुमचो डायरेक्ट हांवेंच फोन घेतिल्लो की तुमचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला, आमी गाडी घेवन येता आनी तुमकां कोविड केअर सेंटरान व्हरता म्हणून. सो इट वॉज अ बिग शॉक एक्चुअली. मागीर हांवें म्हटलें आनीक 4 टेस्ट आमी केल्या बरोबर. ताणें सांगलें की ना, शलाका म्हणजे चली म्हटलें, तर ताचोय रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला, बाकी निगेटिव्ह आसा. इमिजिएट फर्स्ट थिंग हांवें तांकां सांगलें की हांव होम क्वॉरंटायन प्रिफर करता, आय वील कंप्लीट दी फॉर्मेलिटी अँड डोंट वरी, आय वील कंप्लीट लीव एज पर द SOP जे कितें आसा गव्हर्मेंटान हे दिल्लें आसा त्या प्रमाणे आय वील फॉलो एवरीथींग.
ऑफकोर्स ते एक दोन क्षण म्हाका जाले की अरे बापरे आता कितें हें की सगळे जगाचेर जे आयकलां ते आमच्या म्हजे कडेन पावले, हांवूच जालो भितर पॉझिटिव्ह. बट इमिजिएट हांवें स्वताक सांगलें की ओके नाव देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ मी की हांवें म्हजी काळजी घेवप, म्हजी चली पॉझिटिव्ह जाल्यार तांची घेवप, जी जावना तांची काळजी घेवप, म्हणजे संसर्ग म्हाजो तांकां लागपाक जायना. मागीर पयलीं आमी ते क्वॉरंटायनाची प्रोसिजर सगळी कंप्लीट केली आणि ती गव्हर्नमेंट वेबसायट मातसो वेळ घेता खूब सगळे करपा खातीर, बट ओके ती सरकाराच्या स्पिडीन चलता. तो कलेक्टर ऑफिसा कडल्यान म्हाका ओके आयलो. आणि एक मुख्य म्हणजे एक हेल्थ डिपार्टमेंटाचो एक डॉक्टर तो योगेश गोवेकर ताणी म्हाका फोन केलो की आपले कडेन तुजी केस आसा, डोंट वरी. आणि ताणी म्हाका इन्स्ट्रक्शन जी नॉर्मल दिवपाची आसता ती दिली, विटामीन टॅबलेट्स खंयच्यो घेवपाच्यो, कितें घेवपाच्यो, कितें करप, ऑल दॅट वी स्टार्टेड. जालें इतकेंच की दुसऱ्याच दिसा म्हजी मिसेस सिम्पटम दाखोवपाक लागली आणि चलोय दाखोवपाक लागलो आणि अल्टिमेटली डॉक्टरां कडेन उलयतकीर कळ्ळें की ती पॉझिटिव्ह आसा. इन अ वे आमकां आमच्या दृश्टीन बरें जालें की घरान आई वॉज नेगेटिव्ह फॉर्च्युनेटली, शी इज ओल्ड, सो वी वर वरीड फॉर हर. सो तिका भावा कडेन धाडटकीर आमी ती सेफ जाली. 10 दीस थंय ती आयसोलेशनान रावली कारण डाऊट आशिल्लो की तिका जावंक शकता. बट आफ्टर 10 days तिचे आता 17 दीस जाले, ती आयसोलेशनानूच रावली कंप्लीट काळजी घेवन. बट आमी 4 जण फॅमिलीचे जाल्ल्या कारणान बरें जालें आणि वायटूय जालें. म्हणजे आमकां सगळ्यो गोष्टी शेअर करपाक मेळ्ळ्यो, एका बरोबर जबाबदारी घेवपाक मेळ्ळ्यो घरांतल्यो. आणि कारण खूब कठीण म्हणजे घरांत हे ना, म्हणजे मेड येना, सगळी कामां करची पडटा, एकूण एक काम, घरांत कसलीच हेल्प नसता. बट आय एम सेइंग की आमी सगळी वाटून घेतली कामां. प्रॉपर विकनेस येता, पुरो जाल्ले दिसता, काय करूंकशें दिसना एकदम. मदींच आंग दुखता, मदींच जोर येता, मदींच टेस्ट वता, टेस्ट आनी स्मेल वता. इट इज व्हेरी फनी. जे कितें खाता ते गरम आसा इतलेंच कळटा आनी कितें खाता कांयच कळना. सो म्हजी दोनूय भुरगीं अजूनय जवळ जवळ 13-14 दीस जाले, 15 दीस जाले, अजून तांकां टेस्ट येना. मिसेसीची टेस्ट आतांच येवपाक लागल्या. सो इट वॉज गुड आणि बॅड दोन्ही म्हणटा हांव की एकत्र जाल्ल्या कारणान आमकां मॅनेज करपाक बरें पडलें. आणि बॅड पार्ट वॉज हे म्हणजे जावप ही वायट गोष्ट. बट देन एक्सेप्ट करतकीर म्हाका असो प्रॉब्लेम दिसना की एक बरें जालें की आमकां सिम्पटम्स आमचे खूब मायल्ड आशिल्ले. सो त्या खातीर मॅनेज करपाक आमकां बरें जालें. दोतोर एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता ती म्हळ्यार प्रिकॉशन्स कितें घेवपाचे. आमकां दिसता की मायल्ड सिम्पटम्स आसल्यार सुद्दां आतां होम आयसोलेशन आसा, कारण बेड्स कमी आसात, सिम्पटोमॅटीक पेशंट्स चड जावपाक लागल्यात. आणि नाव वी नीड टू बी व्हेरी कॉशियस की जर आमचे कडेन ज्यो बेड्स आसात त्यो डिजर्विंग पेशंट्साक वच्च्यो. आणि लोकांकय दिसता की जो मेरेन आपले सिम्पटम्स मायल्ड आसात तो मेरेन घरा कडेन आसप चड बरें. किती प्रिकॉशन्स घेवची, वॉट इज युअर सामके इमिजिएट अशे बारीक बारीक गजाली ज्यो म्हत्वाचे असतात पण आमकां सदच्या हातूंत भितर आमी त्यो इग्नोर करतात. दोतोर एक म्हणजे जो पेशंट पॉझिटिव्ह आसा, आतां हांणी सांगलें तशें जर फॅमिलीन जर सगळीं पॉझिटिव्ह आसली जाल्यार मातशें रिलॅक्सेशन आसता. बट इन केस सम मेंबर्स आर नेगेटिव्ह अँड सम फॅमिली मेंबर्स आर पॉझिटिव्ह जाल्यार तो नेगेटिव्ह मेंबर आसा तांचेर बरोच कामाचो लोड पडटा. ना ही कूड शेअर द वर्कलोड, बट दॅट डजंट हॅपन. द पीपल हू आर पॉझिटिव्ह दे वोंट बी एबल टू वर्क. तर बेस्ट इज द वन, सपोज वी कन्सिडर दर इज वन मेंबर इन द फॅमिली हू इज पॉझिटिव्ह, तर ताणें आपल्या रुमान रावपाचें. कळ्ळें न्ही, गरज आसली जाल्यारूच भायर येवपाचें. ओके, नाव आय एम पार्ट ऑफ द मॉनिटरींग ग्रुप. वी आर डुईंग होम मॉनिटरींग फॉर दिस कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट्स ऑन बिहाफ ऑफ IMA. ऑनलाईन मॉनिटरिंग करता आम्ही. सो दॅट इज वॉट वी टेल द पेशंट्स की रिमेन इन युअर रूम. ओके, आणि बाय IMA वी हॅड प्रोव्हायडेड देम अ किट. आय मीन इट वॉज नॉट कंपल्सरी, बट द थिंग इज दॅट दे शुड बी टेकिंग मेडिकेशन्स लाईक तांणी विटामिन C टॅबलेटी घेवपा जाय. ओके, विटामिन D once in a week. We tell them to take saline or hot water gargles. Okay, steam inhalation. Yes, because the predominantly the symptoms of this virus are respiratory. So त्या बाबतीन आमी केअर घेवपा जाय. सपोज त्या रुमान आशिल्ल्या मनशान as far as possible he should not try to come out, the one who is positive. Minimum interaction, minimum physical interaction with the other family members. In case he is coming out of the room, ताणें मास्क घालपा जाय. ताजे जे सॉइल्ड क्लोथ्स असतात कळ्ळें न्ही, दे शुड बी प्रॉपरली पुट इन बॉइल्ड वॉटर अँड देन वॉश्ड. अँड इवन ताचे युटेन्सिल्स बीन जे आसा, जे खावपा पिवपाची बीन ज्यो वस्तू आसा ते ताज्यो सेपरेट दवरपाच्यो. आमी सोडियम हायपोक्लोरायड सोल्युशन दितालीं, ते 100 ml 500 ml डायल्यूट करून मागीर धुतल्या नंतर तातूंतल्यान तुमी ते एकदां वॉश करून हे करूं शकता. आणि मेंटेन दीस
SMS, that is sanitization, mask and distancing. एक एक सगळ्यांचे तकले हांव प्रश्न आसा, कारण जेन्ना कोणी पॉझिटिव्ह जाता तो मागीर परत ऑफिसाक येता किंवा परत कामार वता, घरांतल्यान भायर सरपाक स्टार्ट जाता. मागीर सगळ्यांच्या तकल्याक एक प्रश्न येता तो म्हळ्यार रिटेस्टिंग कशें. पॉझिटिव्ह जातना टेस्ट आसता, मागीर निगेटिव्ह जाला हें कशें कळप. आणि मागीर खूब जाण सद्या आमी पळयलां की कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट असले प्रकार मागतात. हाव रायट इट इज, वॉट इज अ सायंटिफिक procedure to ascertain that a person after 17 days is negative and can go back to his usual routine? See, positive झाल्यापासून the infectivity is usually for 10 days for asymptomatic and mildly symptomatic patients. आणि मागीर ताची ती इन्फेक्टिविटी कमी जाता, पूण तरी ताच्यान ती व्हायरल पार्टिकल्स उरता. सो इवन वेन ही इज नॉट इन अ स्टेट टू इन्फेक्ट एनीबडी, ताजो रिपोर्ट तुम्ही जर परत केलो, इट कॅन रिमेन पॉझिटिव्ह फॉर इवन 2-3 weeks डिपेंडिंग ऑन द डेड व्हायरस पार्टिकल्स दॅट आर देअर इन हिम. तर ताज्यामुळे ती टेस्ट पॉझिटिव्ह येऊ शकता, पण ते पर्सन इज नॉट इन्फेक्टिव्ह ॲट दॅट मोमेंट. खूपशे कंपनीज आसा जे 17 डेजाचे क्वारंटाईन झाल्यानंतर ते म्हणतात की तुम्ही रिटेस्ट करून या, पण ही करून कांयच फायदो ना. द एव्हिडन्स दॅट यू आर नॉट, तुम्ही एसिम्प्टोमॅटिक आसा, तुम्ही तातूंच्यान भायर सरला, यू आर फिलिंग गुड अँड हेल्दी इज मोर दॅन इनफ. 17 days ऑफ क्वारंटाईन इज मोर दॅन इनफ. इट इज टू मच ॲक्च्युअली, बट इट इज दॅट मच इज मोर दॅन इनफ. आफ्टर दॅट पेशंट can go back to work. कंपनीने बीन त्यांच्याकडल्यान ही फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट कॅन बी गिवन बाय द डॉक्टर. पण तो आता कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्लो, तो नेगेटिव्ह जाता, दिस डजंट मेक एनी सेन्स सायंटिफिकली. आय मायसेल्फ, I have finished my quarantine on 20th. From day 21st, I have started operating and working. सगळ्यो एक गजाल मुद्दाम विचारची दिसता ती म्हळ्यार आमी सदांच फिजिकल टोल आमी उलयतात की अशी जाता, लंग्स अशी जाली, इन्फेक्शन अशें जालें. nobody thinks about the psychological toll की एक मनीस जेन्ना आपल्याक एका रुमा भितर बंद करून घेता, that too for more than 2 weeks, म्हणटना बरें दिसता की भितर टीव्ही आसा, जर नेटफ्लिक्स आसा आनी जर पुस्तक आसात जाल्यार वेळ सुशेगाद वतलो म्हणून. खरेंच आसता अशी परिस्थिती जेन्ना एक मनीस स्वताक भितर, तुमकां पुस्तक मेळ्यार तुमकां आनंद आसतलो, पण तो आनंद टिकता एकटोच मनीस जेन्ना एका रुमा भितर बसता तेन्ना नेटफ्लिक्स पळोवन टायम काडपा जाता, काय एक सायकोलॉजिकल टोलूय असता जो आम्ही अजून मेरेन एज अ सोसायटी फॅक्टर केल्लो ना. ऍक्च्युली कशें ना की जो पॉझिटिव्ह जाता न्हय ताका ह्यो गोष्टी कळटा की आमी जरी दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा माझे 2 अदर मेंबर्स तांणी सिम्पटम्स दाखोवपाक सुरवात केली, तरी आमी डॉक्टराच्या एडवायजा प्रमाणे 7 दीस हांव आनी म्हजी चली आमच्याच रुमान आयसोलेट जावन रावली आनी म्हजी बायल आनी चलो ही भायरूच आशिल्ली. सो तितकी आमी 7 दीस तरी प्रिकॉशन घेवयाच अशें म्हणून घेतली. बट दोज तितक्या 7 दिसा भितर आमी रूम आयसोलेशन आणि बाकीचे 10 दीस मागीर होम आयसोलेशन अशें आमचे जाले. तातूंत एक सांगता प्रमोद की येस, पुस्तकां वाचपाचो म्हाका जर ऑप्शन दिशात न्हय, हांव काम कशी करून हांव पुस्तकां वाचन. पूण एक सांगता, ह्या 17 दिसांनी हांवें एकूय पुस्तक वाचपाक हातान सुद्दां घेवना. बिकॉज कारण तो एक तर तो मूड नासता, एक विचित्र मनस्थिती जाल्ली आसता. म्हणजे एक 3-4 दीस पहिले सुरवातीचे लोक चौकशी करता, फोन करता, हे करता, तातूंत एक 3-4 दीस वता. त्याच्या नंतर मागीर घरा कडेन आमी रुमान आसा, एकटोच आसा. ऑफकोर्स फॉर्च्युनेटली म्हजे बरोबर म्हणजे चली आशिल्ले. सो पण कशें आसता म्हणजे उलयता थोडो वेळ वता, पूण तुका कितें तरी वाचचें, कितें तरी बरोवचें आनी कितें करचें अशें अजिबात दिसना, बिलकुल दिसना. आतां एक जाल्लें की एक कंपल्शन वॉज देयर की आय वॉज वर्किंग फ्रॉम होम. म्हणजे घरा ऑफिसाचें काम हांव घरा लॅपटॉपाचेर हांव करतालो. त्या रुमान म्हजो लॅपटॉपाचो टेबलाचेर सेटअप बिटअप सगळो हांवें करून दवरिल्लो. म्हणजे अग्रलेख मारप किंवा आनी कितें करप किंवा फोनाचेर ऑफिसाचें काम कोऑर्डिनेट करप हें चलतालें. तातूंत म्हाजो थोडो वेळ गेलो, बरो वेळ गेलो. इवन सांजचो इवनिंग लेट दीस वेळ वतालो. बट खंयचीच गोष्ट उत्साहान करूंकशी दिसना ह्या दिसांनी, हे एक हांवें पळयलें. आनी कोण एडवायस खूब दिता, सल्ले दिवपी लोक खूब मेळ्ळे की तूं अरे बेस्ट, तुका बरो चान्स पडला की तूं आतां अशें हे वाच, ती म्युझिक पळय, ते कितें कॉमेडी शो पळय, किंवा तूं नेटफ्लिक्स घे आनी तुजी मुवीज पळय. हांवें काय करूं ना, मुवीज पळयले थोडे, किंवा काही वेळा काही टीव्ही सिरियल जे हांवें लायफान आयुश्यात पळोवना अश्यो काही सिरियल्स पळयल्यो आनी ताची एंटरटेनमेंट करून घेतली. पण थोडो वेळ जाता की ताचोय वाज येता. म्हणटा की बेसिकली मनस्थितीच आसना. हय हय. मुद्दाम एक गजाल, फक्त दोतोर म्हणून न्ही जाल्यार एज अ मदर ऑल्सो, कारण आमची खूब जाणांची घरां अशी आसतली की ल्हान भुरगीं आसात आणि ल्हान भुरग्यांक पटोवन कशें दिवप सोशल डिस्टन्सिंग.
फ्रॉम अ मदर, फ्रॉम अ फादर, की अशें अशें आसा आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अँड दॅट इज इट्स नॉट अ स्मॉल टायम. 17 days. You are a mother also. How was that experience, if I may ask? म्हजी चली तशें व्हडलें आसा. शी इज अराउंड 11 years कळ्ळें. द फर्स्ट टायम लायक द फर्स्ट डे आय टोल्ड हर नाव कीप अवे फ्रॉम मी, डोंट कम क्लोज टू मी. शी वॉज लाईक मी पॉझिटिव्ह झाले तर होऊ दे, इट्स ओके, आम्ही आधी राहत होतो तसेच राहूया. But and she was, when she and her father they went for test for after 2 days they had to go for the test. In that time for a time we thought की शी सगळीच पॉझिटिव्ह जाली जाल्यार चड बरें जातलें. पण she was a grown up girl, so it was not very difficult to tell her, and she did maintain the physical distancing that was required. पण केन्ना केन्ना घरांनी थोड्या खूबदां जाता अशें की ल्हान भुरगें आसता, 3 म्हयन्याचें भुरगें आसता, आई पॉझिटिव्ह आसा and the father has to look after the baby आणि ते भुरगें रडटा, ताजे फिडिंगाचो टायम जाल्लो आसता and mother is not in a position to help. किंवा मातशी 5-6 वर्सांची जी भुरगीं आसा ती मास्क घालपाक बरोबर. कटकट करपाक एका जाग्यार रावपाक कटकट करता, तांकां स्टीम बीन दिवपाची इज व्हेरी डिफिकल्ट इन केस द स्मॉल चिल्ड्रन आर पॉझिटिव्ह. पण या दे थ्रो टँट्रम्स, पण फायनली मातशें बाबा पुता करून यू हॅव टू ऍडजस्ट. इट्स अ डिफिकल्ट टायम फॉर the family, especially जेन्ना ल्हान भुरगीं आसता. And many times it happens in one family, some elderly person तो आपलो कोविड सेंटरान सिरियस आसता, एक कोण तरी there is a loss in the family, then some people are in quarantine, some people are negative, and sometimes a full family in 3-4 जण positive and one negative person has to do the work for all the other people आणि take care of them. आणि more than that the stress is की आमचे कितेंय आता वायट जावं शकता काय, स्पेशली ते अतिरंजित बातम्यो म्हणटा त्यो आयकून कळ्ळें न्ही, आमकां कितेंय जावं शकता काय ह्या वेळार असो एक भंय तांच्या मनान सदांच आसता. तुम्ही म्हणता एज अ सोसायटी हाजो सायकोलॉजिकल टोलूय खूप व्हडलो आसा. एक संजय सर मुद्दाम विचारपाक की एक जालें की एक स्वतंत्र घर आसून कोण मनीस होम आयसोलेशन करता तें, आणि दुसरी म्हळ्यार एक हाऊसिंग सोसायटी भितर एक होम आयसोलेशन जाता तें. आय थिंक दीज आर टू डिफरंट एक्सपिरियन्सीस. एक घराक रावप होम आयसोलेशन करून आणि मागीर एक हाऊसिंग सोसायटी भितर रावप जंय खुबश्या लोकांची वर्दळ आसता, शेजारी असतात, पण अशी परिस्थिती असता की सगळ्यांचे वापर बिपर स्टेअरकेस धरून लिफ्ट धरून सगळे सेम. हाऊ इज दॅट एक्सपिरियन्स आणि व्हॉट वी एज अ सोसायटी नीड टू लर्न फ्रॉम इट? बरो विचारलो, म्हणजे हे म्हाका सांगपाकूच जाय आशिल्लें, म्हणजे हे शेअर करूंकूच जाय फॉर द बेनिफिट ऑफ व्ह्युअर्स. आमी जेन्ना पॉझिटिव्ह जाल्ली 13 ऑगस्ट, तो दीस विसरचो ना. पॉझिटिव्ह जाल्या बरोबर आमी पयली आयसोलेशनाची म्हणजे होम क्वॉरंटायनाची प्रोसिजर सगळी कंप्लीट केली. आणि फर्स्ट थिंग वॉट आय डीड, हांव रावता त्या बिल्डिंगेनच जवळ 20 फ्लॅट्स आसा आणि अश्यो 5-7 बिल्डिंग्स म्हणजे व्हडली सोसायटी आसा. सो म्हाका दिसलें की आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमचे कडल्यान ही इन्फेक्शन दुसऱ्याक कशीच वचपाक जायना. सो जे कितें स्ट्रिक्ट गोष्टी आसा त्यो आमी प्रॉपर फॉलो करचे. आमी कितें केलें, पयलीं आमच्या सोसायटीच्या चेअरमन आणि सेक्रेटरी आणि ट्रेजरराक हांवें एक मेसेज घातलो, व्हॉट्सएप मेसेज, की अशें अशें जालां, आमचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला, आय हॅव अप्लायड फॉर होम क्वॉरंटाईन अँड डोंट वरी, आय विल टेक एक्स्ट्रीम प्रिकॉशन्स आणि वी विल नॉट मूव आउट ऑफ द हाऊस फॉर 17 days. आणि सांगपाची गोष्ट म्हणजे त्या सोसायटी कडल्यान म्हाका इतले बरें कॉपरेशन मेळ्ळें की तांणी रोखडोच कशें आसता, आतां सगळी कडेन सोसायटीनी व्हॉट्सएप ग्रुप जाल्ले आसता मेंबर्सांचे. सो खंयच्यान तरी कोणाक तरी कॉर्पोरेटराक कळटा, हातूंत हाका कळटा, ताका कळटा, हातूंत खंय तरी हळू लीक जाता आणि कळटा की कोणाक तरी कळ्ळें आणि कोण तरी आमच्या कॉलनीन पॉझिटिव्ह आसा. सो आय वॉज टेलिंग माय प्रेसिडेंट की सोसायटीच्या की आमी तूं पयलींच आमच्या ग्रुपाचेर घाल, अशी हे आसा आणि दॅट दीस संजय इज टेकिंग प्रिकॉशन आणि सगळें घाल म्हणून. तरी कारण आमी सदांच आमच्या टीव्हीचेर सांगतात, पेपरांतल्यान सांगतात की मोर ट्रान्सपरन्सी इज लेस पॅनिक. ना सेम थिंग म्हजी जी सोसायटी आशिल्ली कासा मिताचो म्हणून जी सोसायटी आसा फोंड्यान, दे वर एक्स्ट्रीमली कॉपरेटिव्ह कळ्ळें न्ही तांच्या सायडीच्यान. आय वॉज द फर्स्ट वन in our society to become positive and first private doctor in Ponda to become positive. So पण ताणें they were भरपूर कॉपरेशन आशिल्लें. there was absolutely no problem. they offered help, everybody offered help आणि कोणीच आमकां स्टिग्मटायज अशें कांय करूंक ना. बट वॉट वी हॅव सीन इन विलेजीस इज दॅट कळ्ळें न्ही, जांचें सेपरेट घर आसता, सेपरेट घर असलें तरी नेबराक दिसता की तो आपले थंयसरल्यो जनेलां बंद करून दवरता त्या सायडीच्यान कोविड येतलो म्हणून. अँड दे प्रेशरायज पीपल मेनी टायम्स की तुम्ही कशें करून कोविड सेंटरान वचा. इस्पेशली खूब लोक भाड्यान रावता दुसऱ्यागेर
तर घर मालक तुमकां थंय रावपाक दिना, ही प्रेशरायझेस की तुमी इवन you have to go to COVID care center. So was stigma, we see that it is more in the village level rather than the Cities, societies yeah. levels. In societies, the understanding is more. Yeah, would agree Sanjay Babu, yeah, sir, yeah, go ahead. We are talking about more transparency is less panic. हय मातशी Yeah. की कितें जाणा सेम म्हणजे डॉक्टर रेवा सांगता त्या प्रमाणे की म्हाका दिसता की हो प्रॉब्लेम विलेजीनी रुरल एरियान चड आसूं येता कारण काही आमचे कलिग्सय सांगता की घरा कडेन पॉझिटिव्ह सापडत जाल्यार खूब तांकां प्रॉब्लेम जाता. Yeah. वॉट आय वॉज सेइंग की सोसायटी कडल्यान म्हाका आणि सगळ्याच नेबर्सा कडल्यान डॉक्टर रेवा म्हणटा त्या प्रमाणे खूप कॉपरेशन मेळ्ळें. म्हणजे अशें आसता ना, घर बंद म्हणजे घरांतल्यान तूं पाय भायर दवरचो ना, तुका ग्रॉसरी लागता, दूध लागता, सगळ्यो गोष्टी लागता, म्हणजे भाजी लागता, मेडिसिन्स लागता. प्रत्येक नेबरान माझ्या म्हणजे दे वर एक्चुअली कॉलिंग मी एव्हरी डे की संजय कितें जाय, कितें हाडपाक जाय, अँड मागीर तांकां लिस्ट दिवप किंवा व्हॉट्सएप करप, तेंच्यांनी सामान हाडून दवरप, आमी दारा भायर एक बकेट दवरताले, तांणी हाडून बकेटान सामान दवरप, मागीर दार उगडून फक्त आमी घेवप. इतकेंच काम आमी 17 दिसांनी केलां. सो त्याच्या नंतर मदीं हांवें एक पोस्ट घातली की एक चार दिसां पयलीं आमच्या हाचेर की जस्ट टू एक्सप्लेन वॉट वी आर हाऊ वी आर मॅनेजिंग. ताचेर सुद्दां एव्हरी नेबर अँड एव्हरी पर्सन रेसिडेंट ऑफ माय कॉलनी, देर आर मोर दॅन 100 फॅमिलीज, की अशें एक सिंपथेटीक व्ह्यू घेवन की म्हणजे तूं बरो जा बेगीन, गॉड ब्लेस यू. आणि म्हणजे म्हाका आशिल्लें की जाणा, तेच जर हांवें खंय तरी लिपोवपाचो प्रयत्न केल्लो न्हय, हांव कोणाक सांगूं नाका, आय वूड हॅव रियली डन रॉंग थिंग. आणि सगळ्यांचो विश्वास हांव गमोवपाचो की आज ते जावना. आणि एक गोष्ट म्हाका थोडीशी वरी आसा की आता आज आमचो सगळे 17 दीस पूर्ण जाता, आमी घरान सगळी क्लिनिंग केला, म्हणजे रायट फ्रॉम कर्टन्स टू बेडशीट टू एव्हरीथिंग. आज आमची खरी दिवाळी आणि चवथ आमची आज साजरी जाल्या, आमी घरा कडेन हे केल्या. बट फाल्यां जेन्ना आमी भायर सरतले तेन्ना म्हजी हे आसा की लोक कशे पळयतले म्हजे कडेन, आमचे कडेन, की अरे हा पॉझिटिव्ह. सो त्या बाबतीन लोकांनी एक खूप पॉझिटिव्हली घेवचे, ही एक माझी इच्छा. कारण आज हांव परतय फाल्यां सकाळी हांव एक बरी पोस्ट तयार करून एक घालपाचो आसा की अबाउट माय एक्सपिरियन्स अँड दॅट डॉक्टर्स हॅव टोल्ड मी, ऑल डॉक्टर्स, डॉक्टर गोवेकर फ्रॉम हेल्थ, डॉक्टर गुंजन फ्रॉम IMA, माय रिलेटिव्ह डॉक्टर अशोक आमशेकर, माय होमिओपॅथिक डॉक्टर नरिला प्रभा तेलंग, एव्हरीबडी टोल्ड मी डोंट गो फॉर रिटेस्ट. कारण डॉक्टर रेवान सांगल्या भशेन की रिटेस्ट घेत जाल्यार 1 महिन्यानंतरय रिटेस्ट घेत जाल्यार तू पॉझिटिव्ह येऊ शकता, कारण तो व्हायरस बेसिकली 10 दिसा उपरांत खंयचोच मनीस व्हायरस स्प्रेड करपाक शकना. आय थिंक दॅट इज द बॉटम लायन. मुद्दाम रिपीट कित्याक करता ना, कळपाक जाय, हे गोंयभर लोकांक कळपाक की 10 दिसा उपरांत पेशंट व्हायरस स्प्रेड करपाक शकना. दोतोर, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. See, I have finished my quarantine on 20th. Okay. आणि तुम्ही म्हणता तशें म्हाका लोकांक सांगचेच पडलें ना की आय एम पॉझिटिव्ह, बिकॉज विदिन 15 minutes माय रिझल्ट केम. आय मीन the message was going viral that I am positive since I was for one day I ruled WhatsApp in Ponda. Okay, but still my patients, my family, my friends, everybody has been very cooperative. On 21st when I joined, in fact one patient, she was previous cesarean, and she told doctor तुझं quarantine संपलो काय, the next day I want to get operated because anytime I can go in labor. So on 21st morning I have operated. Dawikar, nobody is going to look at you as if you have got a tail or 2 horns. Okay, the life is going to be absolutely as normal as it was before, because you have to feel that by yourself ki everything is going on fine. You were COVID positive and now you have come out of it. आणि आता म्हाका दिसता की सगळ्यांक खबर आसा की आमी सुपांच्यान जात्यान वता म्हणून. सो people don't look at it that way. So people are taking it. People have accepted COVID. बिकॉज अशें जशें आतां म्हळें की सगळेच पेशंट, सगळेच पॉझिटिव्ह मनीस संजय ढवळीकरा इतले सभ्य आसनात. सो तुमी जेन्ना IMAच्या वतीच्यान पेशंटा कडेन उलयता, दोज हू हॅव चोजन होम आयसोलेशन, तांचो रिस्पॉन्स कसो आसता? हांवें गोंयकार सिरियसली घेता हे काय थंय मातशें नाडेपेन्न करतात? ज्या लोकांक मातशे मायल्ड सिम्पटम्स आसता न्ही, ते लोक मातशे जिवाक भिता. म्हणजे युजली वेन यू आर ऑन होम क्वॉरंटायन, यू आर सपोज टू टेक युअर टेम्परेचर, मागीर पल्स ऑक्सिमीटर वापरून तुमचो ऑक्सिजन लेवल आणि पल्स तुम्ही पळोवन तो चार्ट आमी तांकां दिता की तुमी तो 2 फावटी अपलोड 3 फावटी बरोवपाचें सारकें चॅक करून, आणि तो व्यवस्थित अपलोड करपाचो. जे लोकांक मातशे सिम्पटम्स आसा, दे कीप कॉलिंग, दे आर वरीड अबाउट वॉट कॅन हॅपन टू देम, आणि दे आर टेकिंग गुड केअर. पूण जे युजली एसिम्पटोमॅटीक आसा ते फोन केल्यार फोन घेना, तांकां चार्ट मेंटेन करा म्हळ्यार मेंटेन करना, स्विच ऑफ करून दवरता फोन. कितें फोन
मीन्स देर आर पीपल हू हॅव लाईक टू अस की आमचे कडेन पल्स ऑक्सिमीटर आसा आनी बेटे इंटरनेटार सर्च करून मागीर ते रिडिंगां तशी बरोवन धाडल्या अँड असली मस्तेपणां लोकांनी खूब केल्या अँड देन फायनली वी वेन एवर एनीथिंग लायक दीस हॅपन्स वी रिपोर्ट टू आवर PSC इंचार्ज Dr. Smita Pasekar, who is very efficient and she is doing a lot. तर मागीर तिणें तांकां सांगतकच की इफ यू आर नॉट कॉपरेटिंग वी आर गोइंग टू टेक यू टू कोविड केअर सेंटर. मागीर सामकें कॉपरेशन सुरू जाता सारकें येस कॉपरेशन मुवमेंट सुरू जाता. बट देर आर पीपल हू आर डुईंग लायक दॅट आनी आय विल मेक एन अपील टू द पीपल की 17 दिसांचो क्वॉरंटायन जो आसा तो तुमी तें व्रत सांबाळून पाळा. Because it is not a question of only your safety, you are putting other people also in trouble. म्हणजे तुम्ही एसिम्प्टोमॅटिक असले म्हणून तुम्ही ज्या दुसऱ्या मनशाकडे कॉन्टॅक्टान वतात तो एसिम्प्टोमॅटिक जातलो अशें कांय ना. सो देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन अँड सेल्फ रिस्ट्रेन. अँड गव्हर्मेंट इज डोंट कितें म्हणटा तशें गव्हर्मेंटा कडेन ह्या वेळार कितें अपेक्षा तुमी करूंक शकना. एट दीस मोमेंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ इट. येस, हाऊ डिसिप्लिन्ड, हाऊ स्ट्रक्चर्ड यू आर. लास्ट म्हाका संजय बाब एक गजाल मुद्दम सांगात. आमी जर्नलिस्ट म्हणटकीर आमी खूब फावटी लोकांक ज्ञान दितात पण एक एकदां आमी स्वता ज्ञान घेवपाक विसरतात. सो हे जे 17 दीस आसात त्या 17 दिसांतले क्विकली जर इफ यू वॉन्ट टू सम अप वॉट आर युअर लर्निंग्स स्पेसिफिकली कोविडाच्या संदर्भात म्हणया किंवा कोविडाच्या संदर्भात म्हणया किंवा एक आयुष्या कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोन धरया. ओके, येदो व्हडलो तत्वज्ञान सांगप म्हाका जमचें ना म्हजे कडल्यान. बट काही गोष्टी आमी लायफान फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स केल्यो की एक जालें की म्हाका कोणाकूच आमकां चौगां पैकी न्हय की अशी असो भंय दिसूना की कारण ऑफकोर्स लकीली आवर सिम्पटम्स वेर व्हेरी मायल्ड. अरे बापरे आता कितें जातलें आमी परत आमकां एकमेकाक पळोवपाक तरी पावतली काय आनी कितें अशें. ऑफकोर्स आमकां आमी म्हणटा की देवाच्या कृपेन आमची सिम्पटम्स बरी कमी आशिल्ली. काही जण खूब त्रास काडटात. सो त्या आमी तशें कंपेर करताले की आमी वी आर मच मच बेटर प्लेस. म्हणजे अमॉंग मायल्डेस्ट सिम्पटम्स कोणाचे आसलेले ते आमचे आशिल्ले अशें धरून आमी हे केलेले. सो म्हाका दिसलें की लर्निंग कितें हातूंत तर एक तर बिलीव इन युअर सेल्फ. पहिली गोष्ट म्हणजे डिसिप्लीन पाळा, स्वताचेर विश्वास दवरा. तुम्ही जर डिसिप्लीन पाळटा आणि जर मेडिकल एडवायझर प्रमाणे वचशात कांयच वायट जायना. प्रॉपर जालें. सपोज आमी आतां ऑक्सिमीटर दिसांतल्यान 3दा आमी करताले, मॉर्निंग, आफ्टरनून आणि नाईट. ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल, पल्स रेट आणि टेम्परेचर. आणि एव्हरी नाईट रातचो हांवें तो काडल्या बरोबर दोन्ही डॉक्टरांक हांव हेल्थाचे आणि IMEच्या तांकां व्हॉट्सएप करतालो. तांचे कडल्यान थम्स अप येतालो. सो 17 थम्स अप आय हॅव. 16 आय हॅव, 17 टुडे. आय विल गेट इट टुडे. मदीं मदीं कितें ते तांकां हांव फोन करतालो. सुरवातेक म्हजो अनुभव आसलो की फोन घेनात. हांव मातसो इरिटेट जातालो. मागीर हांवेंच म्हाका सांगलें की अरे दे मस्ट बी बिझी कारण कितकेशेच पेशंट तेंचे कडेन येता आसतले. सो देन आय स्टॉप कॉलिंग देम. आय स्टार्टेड सेंडिंग देम व्हॉट्सएप मेसेज की दिस इज अनदर लर्निंग फॉर मी. वॉट एवर कितें इनकन्विनियन्स आसा हांव रोखडोच ताका मेसेज करतालो. मेसेजीक उत्तर येतालें दोनूय डॉक्टरां कडल्यान आनी फॉर्च्युनेटली दोनूय डॉक्टरांचे मॅचिंग उत्तर येतालें. अशें कर, तशें कर, तशें कर. माय वायफ हॅड कपल ऑफ डेज शी फेस्ड डिप्रेशन. थंय आमी मातशे टेन्शनान जाल्ले. बट एज पर द मेडिकल एडवायस आमी फुडें हे केलें. माय डॉटर हॅड रॅशीस 3-4 days. मागीर त्या परत मेडिकल एडवायस. बट म्हणजे अशें की आमी वी शूड नॉट कीप ऑन ब्लेमिंग गव्हर्मेंट मशिनरी आणि हे कारण तांचेरय लोड आसता, प्रेशर आसता. वी कॅन अंडरस्टँड. आमी मिडियाचेर आमचेर आरोप जाता खुबदां, तुमी फक्त निगेटिव्ह दिता आणि आरोप करता. कशें आसता की गव्हर्मेंट मशिनरी कशे तरेन रिस्पॉन्ड जाता त्या प्रमाणे त्यो बातम्यो जाता तो वेगळो भाग. पण म्हजें लर्निंग इतलें की ट्राय टू अंडरस्टँड द सिच्युएशन. दुसऱ्या सायडीची डिफिकल्टी लक्षात घे. देर आर पीपल टू कॉपरेट, देर आर गुड पीपल ऑल्सो. सो अशें करत जाल्यार मॅनेजमेंट इझी जाता. आणि म्हटलें अशें की शिस्त पाळा. जे नियम घातलेले आसा हे बरे जावपाचे ते नियम पाळा. त्या प्रमाणे करशात जाल्यार बरें जाता. जरी परिस्थिती बिगडली जाल्यार फुडें मागीर हॉस्पिटलान वचून मागीर ते हेल्थ आसा हे सगळें करपाक. एब्सोल्युटली. दोतोर, फायनली नॉट ओन्ली एज डॉक्टर एक पेशंट म्हणूनय बी मुनीस म्हणून लर्निंग्स कितें ह्या सगळ्या अनुभवांत? लॉट्स. वन थिंग इज दॅट ह्या जगान बऱ्या मनशांची संख्या वायट मनशां परस चड आसा. ओके, देर आर मेनी पीपल टू हेल्प यू. ओन्ली यू हॅव टू कितें म्हणटा तशें यू हॅव टू वेन यू रियलायज यू नीड हेल्प यू आस्क फॉर हेल्प. कोणाकूय केन्ना मदत करपाची म्हणजे आपूण हातूंच्यान समृद्ध जाता अशें समजून दुसऱ्याक मदत करप आणि ते उपकाराचें अशें वजें कशें न समजता ती घेवप हें कोरोनामुळे कळटा. आणि
जेन्ना तुमी हातूंच्यान भायर येता, नाव दॅट आय हॅव कम आउट ऑफ इट, ऑर ढवळीकर हॅज कम आउट ऑफ इट, कळ्ळें न्ही, we should have more attitude to help other people who are in home quarantine, and definitely by our experiences or by whatever help we can give them. Correct. Yeah. And certain, I can say about me, corona has made me positive, but it was not only about the test. Yeah. It was overall about life. Yeah. Thanks. ऍड करता प्रमोद, Yeah. एक पॉइंट की सांगा. वेल सेड डॉक्टर रेवा की corona has made us positive. Initially we were positive medically, but end of the isolation we come out with more positivity. की आणि हातूंच्यान न्हय खूप कळटा, म्हणजे एकूच लर्निंग उदरणे सांगपाचें उरलें की म्हाका डॉक्टरान बरी याद करून दिली की लोक कितले, म्हणजे आमी निगेटिव्ह जगान कितके जगता आणि आमच्या आजूबाजूक लोक कितके बरे असता की तुजो प्रत्येक नेबर, प्रत्येक रिलेटिव्ह ज्याका कांयच करप शक्य ना, तो कितें तरी करून विश करता. म्हाका कितले मेसेजीस आयले की यू आर इन अवर प्रेयर्स. आमचे काही नेबर ज्यांचे आमचे इतके लागींचे संबंध सुद्धा ना, तो म्हाका मेसेज घालता की वी प्रे फॉर यू, युअर फॅमिली एव्हरी डे अँड यू विल गेट वेल. रिलेटिव्ह फोन करून सांगता. म्हणजे काही वेळा मुद्दाम काही जण करनासतना रावता आणि मागीर 4 दिसांनी सांगता तुका त्रास जातलो म्हणून आमी फोन करू ना, बट यू आर देअर इन अवर प्रेयर्स. अशा तरेची ह्या पॉझिटिव्हिटी आपल्या भोवती खूप जाता तयार न्ही. दिस इज अ गिफ्ट ऑफ कोरोना, आय वुड से. थँक्स अ लॉट संजय बाब, डॉक्टर रेवा. म्हाका दिसता आमी जर आनीक अर्दवर हो प्रोग्राम कंटिन्यू केलो, देर इज लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट रायट नाव, आणि खूप जाणांचो रिस्पॉन्स खूप बरो पॉझिटिव्ह येता. आमी जर आनीक अर्दवर कंटिन्यू केल्यार लोक पळयतले, पण म्हजो वेळ सोंपला, कारण आमकां वेळेची मर्यादा आसा म्हणून. थँक्स अ लॉट. इतले आसतना वेळ काडलो, उलयली. म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामांतल्यान आमचो एकच उद्देश आशिल्लो की लोकांक दोनूय गजाली कळच्यो. एक, मेडिकली तुम्ही किती करपाक जाय वेन यू आर एट होम आयसोलेशन, आणि दुसरें सायकोलॉजिकली हाऊ टू कोप अप विथ दॅट. आय थिंक ह्या दोन्ही अनुभवांतल्यान म्हाका दिसता 99% गजाली तरी गोंयकारां मुखार पावल्यात. थँक्स अ लॉट फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्सीस. आय होप मोर पीपल विल कम फॉरवर्ड अँड शेअर देअर एक्सपिरियन्सीस. आणि प्रुडंटाक अशा सगळ्या अनुभवाक प्लॅटफॉर्म दिवपाक खूप आवडटलें, कारण जितले आमी आमचे अनुभव शेअर करतात तितले आमी ही सिच्युएशन टॅकल करपाक तरी प्रगल्भ जायत वतले. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू.